प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानिवंत आग्नेलाच्या तिसऱ्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मानिवंत आग्नेल एक बरो गवळी कसो तरणाट्यांचो भावार्थ ओकोण करूंक ओतरेकता हो तिसऱ्या नोवेनाचो विशय. मानिवंत आग्नेलान आपल्या फिरगोजीचो जागो ओत्मीक, समाजीक आनी शिक्षणीक कार्यावळींनी भरून आपली फिरगोज मुख्य केंद्र कोता. आधुनीक काळाच्या डिजिटल संस्कृतायेचो दुरुपयोग करून कांय जाणांनी अदीक करून तरणे पिळगेचे वांगडी इगर्जेंत खास जागे आसात ते सोडून ऑनलायन जागे सोदतात. पवित्र सोबीन डिजिटल संस्कृताये उद्देशी तशेंच तांत्रीक विद्याचो बरो उपयोग करून आपले भावार्थाचे अदीक करून तरणाट्यांचें जिवीत फुलोवंक हाडूंक जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक हांव पातकी सोरपुरविदाद देवाक हांव तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगून सदांच सांगपार मारीक सगल्या देवतांनीक भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. उगीच रावन मागुया. आमच्या घरांत, वाड्यांत, फामिलींत आसलेल्या तरणाट्यांचेर किरीत भाशेन तांकां जायते भाशेच्यो आडकोडी आसात. देवाचो सांगात तांकां मागुया आनी तांकांय देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. सोर पुर्विदाद देवा, आमच्या कोणवाळ्या बापा, आमची वेली सगलीं विघ्नां पयस कर. अशें ओत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. चालत्या जिवितांतल्यान पाद आग्नेलाची देख घेवन आमी सांतपणाच्या वाटेर चलू. तर हेंच करूंक आमकां कृपानी बोड ह्या मिस्सा बलिदानान माग. आनी आतां आमी उबी रावन थोडी मागणी आमची बापाशी दवरुया.
आमी आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. ताणीन आपले जिवीत क्रिस्ती तत्वान परमोणे जिवन ह्या संवसारात देवाचे राज थापूंक एक मोती वावरूंक तांकां देवाची कृपा आनी बोल मागुया. आधुनीक यंत्रां आनी हेर सवलती करतल्यां पासत मागुया. ताणीन तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक जिविताची खरी मुल्यां दिवपी यंत्रां उत्पन्न करूंक देवान तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड दिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या तरणाट्यां पासत मागुया. देवान तांच्या जिविताची वाट पवित्र आत्म्या उद्देशी उजवाडावन आनी ह्या वरवीं तांकां सदांच आपल्या आसल्या काळ दवरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सिरवी सोदतल्या आनी आपलो दिसपट्टो ग्रास जोडून कोश्टवतल्या पासत मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी देशाची खरी उदरगत करूंक आनी तरणाट्यांक सिरविसो मेळूंक नवे उपाय नव्यो मांडण्यो काडूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. देवान आपल्या मोळ्यांत उदीक वावराडी धाडल्या पुरो म्हूण मागुया. आनी जांकां ताणें आपयल्यांत ताणेन ताच्या उल्याक उदारपणी खाण दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आनी आमचे मनान काळजांत आसलेली मागणी आमी हुस्के कोणती घेवन आयल्यात ते ओगेपणान धरुया. ही आमी मागतावन तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Mucha baobrindo, mochan tumche mulidan, sot purveda debapak, manda doslen zaman magat. शादाने बलिदान आपल्या मनाकरी होई आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्कोर मानून घेऊ.
प्रितीच्या बापा तुझ्या मुखार आमी भोगतीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे तांचे उद्देश आमकां सुर्गींच्या आनंदाक पावय आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आनी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया होयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पुर्विदार आनी सासणांच्या देवा सोर खड्यांत सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रोचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली हे खातीर सगळीं रोजनां आनंदान कोत्ता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकणटा थारोन मेवलेली तुजी पोजा स्वर्गार एका तड्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरोंदोरी तुजी स्तुती गायता. सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलीच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोनशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पासत आ सोमेस मनशां पासत तें वावरो तोलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco gud porgotuja Sumiang Jesu amio dokata Ani ekasi te pieta Ti pripati tu voi mama Yesus Ami tuce moron porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोवन जेवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिवितात सोंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रोगो शेवतेल्या मात सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्वेस्पोरा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलिप नेरी कार्दिनाल फेर्रांव आमच्या गोवळी बापा सिम्याव पी फेर्नांडीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोव. पुनोज्जीवनपणाचो बोरवाचो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पोचुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मुरी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बाग्योन जुजे बाग्योन दोन दुतां आनी सोबकाली तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पुर्वेदार बापा सोर्वोंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आयज कांय भाशेन आमी तोदनाट्यांचेर लक्ष घातला आनीक पादाग्नेल मानेवून पादाग्नेल आनी कोण भाशेन भुरग्यांक तोदनाट्यांक लागीं हाडले. ही इगोर्जेची सुवात तोदनाट्यांक बरे कामां खातीर वापरूंक संदी दिली. आमी आवय बापूय आसात वडिलां आसात सगळ्यां सवें उदे करून भुरग्यांक तोदनाट्या सवें आमी बरेपण पळोवंक आनी तांकां बरें मार्गदर्शन जावंक आनी तोदनाट्यांक सगळ्या वायटां विघ्नांतली निवारूंक मागून म्हणुया. आमचे बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरभाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आ सोर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावटांचे दीस घाल आनी तुजे कुशी पोरमोणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी. सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळची.
चेतोले आमकां तुदी जेजू तुका बोलूंक मोगू आमकां जागोय जेजू बाबाताचे दोले आमकां तुदी जेजू तुका बोलूंक मोगू आमकां जागोय जेजू दिसता do mundo dista tambro soro Shotao Jesu chiku tache jive logo Baba tache dole amka doni Jesu Duka bolung buku Zagoy Jesu Baba tache dole Amka tudi Jesu Duka bolung boku Amka zagoy Jesu Bisa sadi mosha Sandiani Boca Jesu chiku Nije jive sade Baba tache dole Amka tudi Jesu Duka bolung boku Amka zagoy Jesu Baba tache dole Amka tudi Jesu Duka bolung boku Amka zagoy Jesu Baba tache dole Amka tudi Jesu Duka bolung boku Amka zagoy Jesu Baba tache dole Amka tudi Jesu Duka bolung boku Zagoy Jesu Vista poluk wekli Bashenza tikati Bóg dał żywot Jesu Tacie go tatuku Baba tacie dole Amka tudi Jesu Duka bolung boku Amka zagoy Jesu जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा ही घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया कित भाशेन आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या तरणाट्यां पासत आमी ओळखतात त्या तरणाट्यां पासत मागुया प्रार्थुया कोणवळ्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून
आमी तुका दिनवासतांव. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फाव जाल्लें तें सुर्गींचें बोळ कोऱ्या मनान केल्ले साकरेन आमचे भितर तोखच्याक उदीक करून तरणाट्यांच्या जिवितान तुजो आशिर्वाद मागतना तुजो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल. उपकार मागीर मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. बसूया. आनीक एक पावल इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. आयज आमी खुशाल तुमी येवन मानिवंत आग्नेलाशी तुमची इतिहासावां घातलेलीं आसात. हे जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची खालती मागणी. आनी तुमकां दिनवासतना आयज कितें भाशेन आमी दिनवासतांव कारंजलींच्या पादविकाराक फादर पियो आल्मेडा तशेंच आसागांवचो पादविकार जुलियो कार्लोस मेंडेस आनीक आमच्या वारकेचो पादविकार पाद्र लुईस आल्वारीस तशेंच तुमकां हे आमचे पाद्री भाव रोमार घेवन आयिल्ले आसात जावं कारंजलींची वो आसागांवची वो वारकेची. देवान तुमचेर भरपूर बेरसांवां घालची म्हणून आमची खालती मागणी. मोगाळ इश्टनो खेरीत इतिहासावां पासून मिसा तुमच्यान ऑफिसान दिवंक येता. आमचे पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक तांचे शिंप्यांक वो आकारणेक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवची. मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पोस्टलेशन ऑफिसांत येवन कोडीत करूंक जाय. जायते सोयिंबा वरती अजापां जातात. तांचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्ना आनी पिडा बरी जाले ते उपरांत हाडल्यार आमकां त्यो फायद्याच्यो जातल्यो. मोगाळ इश्टनो आमी हालींच पिलार मिशन एग्जिबिशन हाची उक्तावणी केल्ली आसा. आनी ह्या एग्जिबिशनांत आमी केरीत भाशेन आमच्या भारताची संस्कृताय दाखयलेली आसा. जंय जंय आमचे पिलारचे मिशनार वावुरतात त्या त्या जाग्या वयल्यो त्यो त्यो वस्तू थंय आमी दाखयलेल्यो आसा. आमी तुमचे लागीं मागता इश्टानो वचून ह्या एग्जिबिशनांत तुमी वेची आनी आमच्या भारताची संस्कृताय अणभवची. आमी केरीत भाशेन तुमचे लागीं मागता. कित्याक इश्टानो जायते फावटी आमकां भारताची संस्कृताय वो आमच्या धर्म प्रांताची संस्कृताय आमी नकळो. आमचे धर्म प्रांत म्हणल्यार आमकां दिसता गोंयांच ना इश्टानो. गोंया नगर हवेली दमान तशेंच आमच्या भारतांत जायती संस्कृताय आसा तुमी पळोवची. उपरांत कितें घडटा कांय दीस फाटीं जेन्ना आमचो आदारी मिसमसाय पिलार आयलोलो आमी ताका हार घातलेलो वायरल जाता. व्हिडियो वायरल जावन जायते आदारी बिस्म साहेबाचे विरोध उलयलेले. कित्याक आमच्या भारताची संस्कृताय जायते जाण नकळो. आमी तुमचे लागीं मागता इश्टानो आमी थंय एग्जिबिशनांत ह्यो सगल्यो वस्तू घातलेल्यो आसात. तुमी वचून त्यो पळोवच्यो. मोगाळ इश्टानो तुमी पळयतात वर्सान वरस हांगा जायती उदरगत जाता. ह्या वर्साक आनिकूय बरे भाशेन हे पेंडल आमी घडलेले आसा आनी जायते जाणांनी आमकां तुमचो आदार दिल्लो आसा. तुमकां आमी काळजांतान दिनवास दिता. आनिकूय आमकां जाय तो तुमचो आदार गरजेचो. कोणूय आमकां जावं ह्या पेंडलाक जावं ह्या आल्ताराक आनी दुसरे खर्च आसा तांकां आदार दिवंक सोदतात आमच्या ऑफिसांत तुमी वेची. मोगाळ इश्टानो 15 सकाळीं 10:30 वरांचे मीस आमी केरीत भाशेन जाणट्या पासत भेटयलेले आसा. ह्या मिसांत आमी जाणट्यांक आनी दुयेंत आसलेल्यांक ह्या पेंडोलांत आमी कुमसार करतलीं. तांकां मिसाची भेट दितलीं. तांकां पवित्र तेलान मागतलीं. इश्टानो तुमच्या घरांनी तुमची जाणटी आसल्यार हाडात. हांव जायते फिरगोजेन वेता. जायतीं जाणटीं म्हाका म्हणटात बाबा तूं खंयचो आनी पिलाचो म्हणल्यार ती म्हणटात बाबा तरणे पिरायेर आमी येतालीं रे पिलार
आतां जायना, भलायकी जायना, पिराय वाडलेली आसा. ब्रेस्तारा दीस तुमी मानवंत आग्नेलाचो दीस मनयतात तेन्ना आमचोय उगडास करात, आमचेय पासत मागात. इश्टानू, तुमच्या जाणट्यांक, तुमच्या दुयेंतांक हाडात. त्या दिसाक 15 शुक्रारा दिसाक 10:30 वरांची मीस केरीत भाशेन जाणट्या पासत दुयेंतां पासत दवरलेलें आसा. त्याच दिसाक इश्टानू 15 शुक्रारा दिसाक रातचे 9:30 ते सकाळीं 5 पर्यंत आमचे नायट विजील आसा. ह्या दिसांनी आमी केरीत भाशेन मानवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोना पासत मागता. तुमी येवन त्या नायट विजिलान भाग घेवचो आनी केरीत भाशेन आमच्या मानवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक मागचें. मोगाळ इश्टानू, पिलाची संस्था ही संस्था सोसायटी ऑफ एपोस्टोलीक लायफ आनी हे संस्थेचे अंतरराष्ट्रीय सभा, इंटरनॅशनल सभा जातली. ताका हाजीर जावंक रोमा शारांतान प्रोफेक्ट बोश रेश लुईस आंतोनियो कार्दियल तागले आनी मिशनरी संस्थेचे 30 श्रेश्ठ वकील आनी विका जनरल हाजीर आसतले. तांकां भोवमान दिवंक डिसेंबराचे 2 तारखेर सांजचे 4:30 वरार डिसेंबराचे 2 तारखेर सांजचे 4:30 वरार भौशीक मानपत्र आमी भेटयलेलें आसा. अपोस्टोलीक नुन्सियो आमच्या भारताचो, तशेंच आमचो कार्दियल साहेब, तशेंच आमचो आदारिबिस्म साहेब, आमचो बिशप एलेक्स, बिशप सबस्त्यांव, बिशप थेवदोर हाजीर आसतले. तुमकां सगल्यांक त्या दिसाक माई मोगाचो येवकार. तुमी येवन तुमचो सहकार, तुमचो सांगात पिलार संस्थेक दिवचो म्हणून आमची कालती मागणी. मोगाळ इश्टानू, आयज तुमकां आमी दिन वाचता कित्याक जायते जाणां तुमी आयिल्लीं आसात. आमी तुका दिन वाचता कित्याक जायतीं जाणां ह्या पिलाच्या दोंगरार येवन, जायतीं जाणां ह्या पिलाच्या दोंगरार येवन देवाचें बरेपण, देवाचो आशिर्वाद अणभवतात. आयज तुमी आयिल्लीं आसा, आमी तुमकां दिन वाचता. म्हजे केरी दिनवास आमचे गायन मंडळाक, आमचे कारंजालींची बाबा भयणां बरी भाशेन तुमी गायन गावन आमकां आदार दिलो देखून तुमकां आमी दिन वाचता. तशेंच आयज देवाचें उतर परगटलेलें आसा. फादर जोनस, तुका काळजांतान दिन वाचता. देवाचें उतर परगटून आमच्या लोकांक तुवें शिकून दिली, मानवंत आग्नेलाचे जिविताची तुवें परगटलें देखून काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. मोगाळ इश्टानू, मानवंत आग्नेला वरवीं जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज प्रिसिल्ल्या स्वारीस अशें नावेलीतान सांगूंक सोदता. म्हज्या दुवेच्या लग्नाक 4 वर्सां जाल्लीं, पूण तिका भुरगें नासलें. तीन दोतोराशी तिणें इनायस घेतलो, पूण तिका भुरगें जायनासलें. दोतोर म्हणटाले तिका भुरगें जावंक अवघड, कित्याक तिच्या कुसव्यान फायब्रॉइड्स आसले आनी घोवाचेय प्रॉब्लम आसले. त्या वेळार हांवें कोतकोत्यान मानवंत आग्नेलाशी मागलें, जेजू लागीं माग म्हजे दुवे पासत आनी म्हज्या दुवेक एक भुरग्याचें देणें दी म्हणून. ताणें दोगांयनीन मानवंत आग्नेलाचे नोवेनांत भाग घेतलो. ते उपरांत गेले ओतुंबरांत आपूण गुरवेस आसा म्हूण म्हजे दुवेक गमोवन आयलें. पूण गुरवेसपणाच्या बेसार आसतना तिका जायत्यो अडचण्यो आयल्यो की दोतोरान ताका सांगलें की भुरगें वाचचें ना, पूण हांवें देवाचेर भावार्थ सोडूंक ना. ह्या सगळ्या अडचणां मदीं म्हजे जुलयाचे 12 तारखेर एका बाबाक जल्म दिलो आनी आमचो बाबा एकदम बरो आसा. हांव देवाक दिन वाचता आनी मानवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळोवंक मागता. मोगाळ इश्टानू, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आयज आमी आमच्योय गरजो, आमचे आवडे, आमचेय प्रश्न, आमचीय दुयेंसां घेवन आयिल्लीं आसा. हांव तुमचे लागीं मागतलो आसलो, तुमचो भावार्थ जागुयात. जें हांव मागता तें म्हाका देव दितलोच म्हणून बोरवोशान भावार्थान मागात. आयज सकाळींच एक जोडी आयिल्ली, 13 वर्सां भुरगें ना तांकां.
13 वर्सां जालीं लग्नाची, भुरगें ना तांकां. हांवें मागणें केलें, धाडलीं तांकां मानिवंत आग्नेलाशी आनी तांकां सांगलें, मानिवंत आग्नेलाशी मागात, 1 वर्सा भितर येता त्या नोवेना भितर मानिवंत आग्नेल तुमकां देण्यांनी भरतलो. कित्याक हांवेनूच असली सुमार 10 जोडी अणभवल्यांत जाणें मानिवंत आग्नेलाशी भावार्थान मागलेले तांकां भुरग्यांची देणी फावो जाल्यांत. तर असलोच भावार्थ आमी घेवया, आमची इतिहासांवां मानिवंत आग्नेला वरवीं देवाक उबारुया. आनी आमची इतिहासांवां इश्टानो देवाक उबारतना जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलां. तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक मागतात. तर ही सगळीं इतिहासांवां इश्टानो एकठांय करुया आनी आमची काकलूत कर म्हणून, आमकां आशिर्वादान भर म्हणून आमी सगळीं उबीं रावुया आनी मानिवंत आग्नेलाच्या ह्या नोवेनांत भाग घेवया. उबीं रावुया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्यांच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज उबार. भावार्थान माग. आयजाय तीं तरणाटीं जिवितांत सांडलेलीं आसात तांचोय उगडास कर. आयजाय तीं तरणाटीं सिर्विसेक आश येता तांचे पासत माग. एक कोणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. उगणीत काकुतच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. निमणें गीत जातूच पिडेवंताचेर आशिर्वाद इगोर्जेंत जातलो. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसो. सोर पुर्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर कर. Dagne Jezucia Bogdan Tuje naw ay sponsorta Nisot mikoli Tu saunasa Solga jivata koita Nisot mikoli Tu saunasa solgat zvada koita Ulla samche deva boka Bolyung tuka
Tuka antara. The Society of Pilar has its name originating from Our Lady of Pilar. James, one of the apostles of Jesus, reached Spain to proclaim the gospel. However, he faced rejection and felt dejected.